सांग्यार आयआयटी जावपाची शक्यताय आतां कमी जाल्या. आयआयटी सांग्यारूच जातली असो दावो मंत्री सुभाष फळदेसाय फाटले कांय दीस करीत आसा. पूण बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत खुद्द मुख्यमंत्र्यानूच हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. आयआयटी खातीर अजून जागो निश्चित जावंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते खातीर आयआयटीक लागून सरकारा भितर मतभेद आशिल्ल्याचें दिसून येता. फाटल्या कांय दिसांत आयआयटी आड सांग्यार आंदोलन सुरू आसा. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन 16 जानेवारी 2023 सावन 4 दीस गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक मान्यताय मेळिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच उदका पुरवणे खातीर वन टायम सेटलमेंट स्कीम 1 जानेवारी 2023 सावन 1 म्हयन्या खातीर उक्ती जातली अशें मुख्यमंत्री सांगता. गोवा टॅक्सी ॲपाक बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेन चर्चे सयत मान्यताय मेळची ना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनून सांगलें. ह्या ॲपांत आनीकूय कांय सुदारणा करून हें परिपूर्ण ॲप टॅक्सीकारांक दितले. ॲपान मान्यताय दिवपा आदीं संबंदीत घटकां कडेन चर्चा करतले अशें माविन गुदिनून सांगता. उत्तर गोंयच्या मांद्रे गांवांत कथीत बांदकाम केल्ले खातीर मांद्रे पंचायतीन बुधवारा दक्षिण भारताचो फामाद अभिनेतो नागार्जुन स्टॉपवर्क नोटीस काडल्या. मांद्रे पंचायत सरपंच अमित सावंत हांणी गोवा पंचायत राज कायदो 1994 खाला नागार्जुनाक ही नोटीस जारी केल्या. प्रतिवादी गांवच्या अधिकारी क्षेत्रांत बेकायदेशीर वावर करता अशें सरपंचाचें म्हणणें. देखून हें काम पंचायतीन बंद केलां. ह्या बांदकामा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्या कारणान ही नोटीस काडल्या अशें ह्या नोटीसींत म्हणलां. हें बांदकाम बेगोबेग थांबोवचें ना जाल्यार खर कारवाय करतले अशें ह्या नोटीसींत म्हणलां. दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 350 परस चड सीट्स मेळून फक्त भाजपा जिखतली असो ठाम विश्वास भाजपाचो राष्ट्रीय फुडारी GH दुष्यंत कुमार हांणी उक्तायला. भारत देश G20 शिखर परिशदेचें आयोजन करता. गोंयांत G20च्यो 8 बसका जातल्यो. हाचो नियाळ घेवपाक भाजपा फुडारी GH दुष्यंत कुमार गोंयांत पावले.
पणजे सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचो फटको येरादारी करप्यांक लागला, पूण हाचो म्हत्वाचो परिणाम उजो पालोवपी दळांचेर जाला. पणजेत जर खंय उजो लागलो जाल्यार उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावंक शकचो ना अशी स्थिती निर्माण जाल्या. एखादो सरकारी प्रकल्प फाटल्या 10 वर्सां सावन सुरू आसत जाल्यार ताची सुरवातीच सावन म्हायती आमदारांनी कित्याक मागची न्हय असो प्रश्न हळदोणचो आमदार कार्लोस परेरान केला. लोकांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक सरकार कित्याक भियेता अशें कार्लोस विचारता. विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनांत प्रश्न विचारतना फक्त 5 वर्सांचे प्रश्न काडचे अशा सभापतीच्या निर्देशा वयल्यान कार्लोसान सरकाराचेर नेम साधलो. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान पयलीं स्पश्ट केलां की चर्च आनी देवळांतल्या कार्यावळींक वा उत्सवांक ध्वनी प्रदुशणा संबंदीत निर्बंधाक लागून कसल्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. तशेंच येता तो परबांचो हंगाम लक्षांत घेवन सगळे कडेन 24 वरां पुलीस बंदोबस्त करपाची आंखणी केल्या अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. तीन वर्सां पयलीं 2019 जेन्ना पुराय संवसार नव्या वर्साच्या येवकाराची तयारी करतालो तेन्ना चीनांत कोरोनाचो प्रसार जातालो. आतां 3 वर्सां उपरांत चीनांत ती स्थिती उप्रासल्या. फुडल्या 9 म्हयन्यांत संवसारांतल्या 60% लोकांक कोरोनाचो संसर्ग जावपाची शक्यताय आसा. अहवाला प्रमाण भारतांत 50 लाख नागरीक कोरोना संक्रमीत जावपाची शक्यताय आसा. चीनांत कोरोना वयले निर्बंध सदळ केल्या उपरांत थंय संसर्गाचो नेटान प्रसार जायत आसा. परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या हॉस्पिटलांनी खाटी भरल्यात, वखदां अशी स्थिती निर्माण जाल्या. बिजिगांतले मोसुंडेत 24 वरां निमणे संस्कार चालूच आसतात. तशेंच ते खातीर लेगीत वेटिंग वळेरी 2000 वयर पावल्या. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण चीनांत कोरोनाची प्रकरणां दिसाक न्हय जाल्यार वराक दुपेटीन वाडटात. गोंयांत सध्या कोरोनाचे 12 सक्रिय दुयेंती आसा. 4013 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां. दक्षिण बंगालच्या उपसागरांत मध्य भागात उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान हाचो फटको गोंयच्या दर्याक बसला. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत 21 ते 23 तारीख मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाचो फटको गोंयच्या दर्यावेळाचेर बशिल्ल्यान 21 ते 23 तारखे मेरेन नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
कांय तांत्रीक कारणांक लागून वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यो प्रवासी रेल्वे कांय काळा खातीर रद्द केल्ल्यान विविध वेवसायिकांक फटको बशिल्ल्यान तांणी निरशेवणी उक्तायली. पूण सुरक्षेच्या कारणांक लागून ह्यो रेल्वे तात्पुरत्यो रद्द केल्यात आनी नातलां पयलीं त्यो परतून सुरू जातल्यो अशें आस्वासन वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकारान दिलें. सध्या दक्षिण अस्तंत रेल्वे विभागा वतीन रेल्वे मार्गाच्या दुट्टीकरणाक काम सुरू आसा. पूण 12 डिसेंबरा सावन तंत्रीक कारणांक लागून ह्यो सगळ्यो प्रवासी रेल्वे सेवा तात्पुरत्यो रद्द केल्यात. पूण ऐन पर्यटन हंगामाक ह्यो रेल्वे सेवा बंद केल्ल्यान विविध वेवसायिकांनी निरशेवणी उक्तायतना मंगळारा आमदार साळकारान हांची भेट घेवन तांच्या मुखार हो प्रस्न मांडिल्लो. टॅक्सी ॲप सुरू जातकीर टॅक्सीकारांक चार वरांय काम करूं येता आनी 24 वरांय हें तांचेर निघून आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. जांकां 4 वरां काम करपाचें आसात आनी 4 ट्रिपी उपरांत ॲप बंद करचो आनी जांकां पुराय दीस काम करपाचें आसा तांणी तो चालूच दवरचो अशें ताचें म्हणणें. गोंय पुलीस विभागान ह्या वर्सांतीन पुलीस स्टेशनांक सर्वोत्कृष्ट पुलीस स्टेशनां म्हूण जाहीर केलां. जातूंत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी खातीर कळंगूट पुलीस स्टेशनाक पयलें इनाम फावो जाला. गुन्यांव आडावप ते सोदून काडप, नोंदी दवरप आदी गजालींचेर पुलीस स्टेशनांची कामगिरी तपासतात आनी ह्या गजालींचेर आदारून गोंय पुलीस ह्या पुलीस स्टेशनाक इनामां फावो केल्या. सिवरेज आनी अंडरग्राउंड केबिलिंगाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा. देखून लोकांनी आनीक थोडो त्रास सहन करचो. फुडाराक तुमकांच बऱ्याक पडटलें. महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता. सांतिनेज वाठारांतले कांय रस्ते खणून दवरल्यात ताका लागून येरादारी अडखून पडटा. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक बाबूशान जाप दिली. प्रो पॅडलर सायकलिंग क्लबान वरद 5.55 कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीक सायकलिंग आनी दर्यावेळेर धांवपाच्यो सर्ती आयोजीत केल्या. सायकलिंग सर्त बाणावले ते बेतूल दर्यावेळे वयल्यान जातल्यो. तशेंच दर्यावेळेर 5 किलोमीटर ते 2.5 किलोमीटर धांवपाची सर्त जातली. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपा खातीर 21 डिसेंबर ते 5 जानेवारी मेरेन नांव नोंद करपाक मेळटली अशी म्हायती प्रो पॅडलर सायकलिंग क्लबान दिली.
वास्को शारांतल्यान जड वाहनांची येरादारी करूंक येवची ना अशी जाहीर नोटीस एमपीटीन जारी केल्या। तशेंच जड वाहनांची सगळी येरादारी गेट नंबर 1तल्यान जातली। कोळशाची येरादारी वरुणापुरी ओव्हर पुला वयल्यान जातली। देखून आता वास्को शारांतले कोळशांचे प्रमाण उणें जातलें अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें। मंगळारा राती एमपीटी कडल्यान आंदोलकांक मेळ्ळ्या उपरांत तो उलयतालो। मंगळारा दनपारां आंदोलकांनी कोळशांची येरादारी बंद करची म्हूण मागणी केल्ली। त्या प्रमाण आमदार मुख्यमंत्री सयत एमपीटीच्या प्राधिकरणा वांगडा बसका घेवन ह्या प्रस्नाचो सुटावो केलो। मजगतीं आमचे सगळे मागणे पुराय जाल्ल्यान आमी आतां आंदोलन फाटीं घेता अशें आंदोलकांनी सांगलें। पेडणेच्या हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात गॅदरिंगाची कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण खणखणे सरकारी हायस्कुलांचे मुख्याध्यापक नरेंद्र नायक हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी इनामां वांटप केलें। उपरांत विद्यार्थ्यांचे मनोरंजन आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। भुरग्यांचो नाच पळोवपाक पालक आनी लोक व्हडा प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले। भलायके घातक आशिल्ल्या गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक वचत थंय विरोध जावपाक लागला। मंगळारा दिवचल म्हालांतल्या लाडफे गांवच्या श्री सातेरी केरबाळ देवस्थानाच्या काल्याचे फेरयेत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध केले। देखून अंदू लाडफ्या काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल नदरेक पडूंक नात। गांवच्या काल्याच्या फेरयेत अंदू गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल दिसूंक नात। स्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता। देखून देवस्थान समितीन गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांक हरकत घेतली। राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी विमान तिकेटीचे दर 3 पटीन वाडल्यात। आतां ते नव्या वर्साच्या काळांत देश विदेशी पर्यटक व्हड प्रमाणांत गोंयांत येतात। ताचो थेट परिणाम विमान तिकेटांचेर जाला। चेन्नई गोंय येरादारीचें भाडें सादारणपणान 4,000 रुपया आसा, पूण 24 डिसेंबराक होच दर 12,000 रुपया मेरेन पावला। तशेंच नवें वर्स मनोवपाक व्हड प्रमाणांत पर्यटन येवपाक लागल्यात। देखून ह्या काळांत ह्या मार्गाचे तिकेटीचें मोल 2 पटीन वाडून 8,000 रुपया जालां। तशेंच 1 जानेवारी सावन पर्यटक परत येतले। देखून तिकेटींचें मोल 10,000 मेरेन पावलां। गोंयच्या दर एका विमान मार्गांचेर अशी दरवाड जाल्या। गोय वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, संपूर्ण अर्थ आणि गोदरेज हांच्या जोडपालवान मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा वतीन बुधवारा दिवचल हे कार्यावळीचें आयोजन केलें। कोयराची समस्या सुटावी जावपा खातीर दरेका घटकान फुडाकार घेवपाक जाय असो उलो दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी मारला। दिवचलचे जाल्ले ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट जागृती कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले।
पेडणे वायकावूड विद्यालयान मंगळारा व्हडा उमेदीन खेळा उत्सव मनयलो। ह्या उत्सवाक मुखेल सोयरे म्हण विवेक बोडके, दुर्गादास कामत, ट्रस्टी रुपा देशप्रभू आणि मुख्य अध्यापक राजू बोंद्रे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या उत्सवाक चडांत चड विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले तशेंच ह्या वेळार तांकां इनामां वांटप जालीं। दिवचल लाटवे रस्त्यावेल्यान लाखेरी वाठारांत रस्त्याक कुशीकची एक स्ट्रीट लायट लुकलुकपांचे प्रकार चालूच आसा। देखून ह्या रस्त्याचेर येरादारेक मोको त्रास फाटल्या कितल्याशाच दिसाच्यान ही समस्या चालूच आसा। लुकलुकपी लायटीक लागून ह्या रस्त्याचेर दिपकावपाक जाता आनी फुडलें स्पश्ट दिसना अशी वाहन चालकांची कागाळ आसा। ह्या रस्त्याचेर अदीमदीं गोरवां बशिल्लीं आसतात, मात लुकलुकपी लायटीक लागून अपघात जावपाची भिरांत आसा। फोगो उपरांत आतां आरजीची कोंकणी खातीर नवी मोहीम सुरू जाल्या। कोंकणी अनुवादकांचो जागो भरना वा ताच्या बदलाक हेर भाशेंतल्या मनशांक प्राधान्य मेळटा अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां। ताका लागून सरकारी नोकऱ्यांत कोंकणी भाशेचे अनुवादक ज्या जाग्यार जाय थंय अशा कितल्या अनुवादकांक नेमणूक ना जावपाचें कारण कितें? भाशा संचालनालयाच्या समितीन अशा कितल्या अनुवादकांची नेमणूक केल्या ताचे एक्शन टेकन रिपोर्ट 26 जानेवारी मेरेन दिवचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष मनोज परब हांणी केला। फामाद फातर्पेचो वर्सुकी जात्रोत्सव 27 डिसेंबर 2022 सावन सुरू जातलो अशी माहिती फातर्पेच्या देवस्थान संस्थेन दिल्या। देवीचो महारथ 1 जानेवारीक सकाळी जातलो अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष कवेंद्र देसाईन सांगले। गोंयांतल्यान दर वर्सा हजारांनी भक्त व्हड भक्तिभावनेन देवीचें दर्शन घेवपाक येतात। ह्या संस्थेन पावत्या पुलीस दळांक सुरक्षेची सगळी वेवस्था केल्या, तशेंच पुराय 24 वरां उजो घालपी दळ थंय आसतले। 20 शौचालय दवरतले अशें कवेंद्र देसाई हांणी सांगलें।